Romans chapter 12 verse 17. खंयच्याय मनशाक वाईटाक वाईट पाटी दिनाकात. बगार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा. Leviticus chapter 19 verse 18. तुझ्याच लोकांच्या भुरग्यांचे परिपण घेनाका आणि तांचे विरोध काळजांत राग दवरी नका. तू सो करताय तसो तुझ्या पेल्यासोय मोग कर, हांव तो सरेस्पर. Proverbs chapter 24 verse 29. जशे ताणे म्हाका केले तशे हांव ताका करतलो, हर एकल्याक ताच्या करण्याचे फावो ते परिपण दितलो अशें सांगिनाका. Proverbs chapter 20 verse 22. हांव वाईटाचे परिपण दितलो अशें म्हणनाका. परस्पराचेर विश्वास दवर आणि तो तुका सांबाळतलो. Luke chapter 6 verse 27. पूण म्हाका खाण दितेल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेषितले बरे मागा. First Peter chapter 1 verse 16. हांव बागेवोन देखून तुम्ही बागेवोन जायचे. Isaiah chapter 41 verse 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सेवे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या सैतेवोन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. Jeremiah chapter 17 verse 14. सरेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजे तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटले, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. Psalm chapter 56 verse 3. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरता. Psalm chapter 86 verse 1. म्हज्या मागण्याक कान दी सरेस्परा, म्हाका जाप दी, कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी. Psalm chapter 145 verse 19. आपणा भिवून चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. Isaiah chapter 54 verse 13. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सरेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां बगूंक मेळटली. Psalm chapter 33 verse 18. जी सरेस्परा भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दीस ठेवलेली आसा. Matthew chapter 21 verse 22. जे कितें बवार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. Psalm chapter 4 verse 3. हे मात्र जाणा जाया, देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता, हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. Psalm chapter 141 verse 1. सरेस्परा हांव तुका उलो मारता, म्हाका कुमोव करूंक तुर्त कर, हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. Psalm chapter 27 verse 1. सरेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सरेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. Psalm chapter 102 verse 12. पूण तूं सरेस्परा ससनाक तकताय, संततीच्या संततीक तुझे नाव उरता. Psalm chapter 102 verse 17. निराधारांचे प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्याची बेपारवा तो करचो ना. Psalm chapter 119 verse 114. तू म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल, तुझ्या उतराचेर हांव म्हजो भरवोसो दवरता. Psalm chapter 20 verse 4. तुझ्या काळजाचे अत्रेक तो बागोव आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो सुफळ करूं. सलहेगाराविशयन शिकोवन. Sirach chapter 37 verse 7 to 15. हर एक सलहगार सलह दिता, पूण थोडे जण आपल्याच फायद्या खातीर सलह दितात. कोणीय तुका सलह दितना सत्राय घे, ताचो उद्देश कितें म्हूण पयलें सोदून काड, कित्याक तो आपल्याच फायद्या विशीं चिंता जावयेत, पूण फायदो ताका कित्याक मेळूंक जाय. तो तुका म्हणटलो तुजी वाट बरी आनी उपरांत तो पयस रावन तुका कितें घडटा तें पळयतलो. जो तुजे विशीं दुबावता ताची सलह विचारी नाका. तुजो मोसोर करतल्यांत हांव तुज्यो येवजण्यो लिपोवन दवर. एका स्त्रिये कडेन तिचे प्रतिस्पर्धिनी विशयान विचारी नाका. बिनकुऱ्याकडे झुजा विशीं, व्यापाऱ्याकडे व्यापारा विशीं, विकते घेतल्याकडे मोला विशीं,
हिमत्याकडे उदारपणाविषयी, निष्ठूर मनुष्याकडे दयाळेविषयी, आळशाकडे कामाविषयी, अनियमित वावरड्याकडे काम सोपोंच्या विषयी, आळशी साखराकडे वोड कार्याविषयी, हांचे कसलेच सलाहाचेर विश्वास दवरी नका. पूण एक मनीस आज्ञा पाळटा म्हूण तुका कळीत आसा जाल्यार तसल्या धर्मी मनशाची सलाह घे. तो आनी तूं एकाच मनाचे देखून तूं पडल्यार तो तुज्या दुखान भागीदार जातलो. शेवटी तुज्या अंतस्करणाचे सलाहेक ध्यान दी, कित्याक तुका अंतस्करणा प्रास चड विश्वासी कोण रावात. ऊस बुरुजा वयले 7 पर्यागारा प्रास चड मनशाचे अंतस्करण ताची स्थिती विशीं खबर दिवंक शकता. पूण ह्या सगळ्या प्रास चड तुवें स्वताचे वटेन चलचे खातीर देवा कडेन माग.